आमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबरी पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। भारतीय बायलांनी दक्षिण आफ्रिकेक हारयत पयलेच फावट जिखलो आयसीसी वन डे वर्ल्ड कप। शेफाली वर्मा आनी दीप्ती शर्माची कामगिरी थारली निर्णायक। शॉर्ट सर्किट जावन 70 भुईपाल वाठारांतल्या भरत पेडणेकाराच्या घराक लागलो उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। नोयबाग पेडणे फारपेट प्रकरणात दोग आयआरबी पुलिसांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार। हे दोग पुलीस मेळून वट्ट 5 दुबावितांक पेडणे पुलिशेन केली अटक। पिरणा खून प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन सध्या 3 दुबावितांक केल्या अटक। पुलीस करतात हेरांचो सोद। कुडतरी आदीच आसात 2 मोबायल टावर। याच टावरांक लागून थळाव्यांच्या जिवाक जाला धोको निर्माण। आता आनी तिसरो टावर वाठारांत नाकाच म्हणत थळावे पेटले हट्टाक। गोंयच्या चडशा रस्त्यांची जाल्या अवतिकाय। अंजुणा जरवाड्या वयलो रस्तो जाला काबार। घडल्यात अपघात। कर फारीक करून आमकां हे रस्ते कित्याक? तिडकल्ले थळावे मागतात जाप। आता पळयात खबरो विस्तारान। भुईपाल 70 भरत वेर्णेकाराच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्यान घराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। थळाव्यांनी उजो पालपी दळाक कळीत केलें। उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। नोयबाग फारपेट प्रकरणात पेडणे पुलिशेन वट्ट 5 जाणांक अटक केल्या। या 5 जाणांमदले 2 जाण आयआरबी पुलीस आशिल्ल्याचे सामकार आयला। दुबावित ऋषिकेश महाले आणि गंगाराम महाले अशे आयआरबी पुलिसांची नांवां आसात। तशेंच उगवे वाठारांतले नेहाल महाले, आशिष महाले, आकाश महाले अशे अटक केल्ल्या हेर 3 दुबावितांची नांवां जावन आसात। मजगतीं गोंयांत कायदो सुवेवस्था सामकी इबाडल्या अशें म्हणत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी सरकाराक धारेर धरलो। परसकडे तेरेखोल न्हंयेत कांय दिसा पयलीं रे वेवसायांतल्या 2 कामगारांचेर फारपेट जाल्ली। हातूंत बिहारचे 2 कामगार गंभीर जखमी जाल्ले। एकाच्या हातांतल्यान जाल्यार दुसऱ्याच्या मानयेंतल्यान गुळी आरपार गेल्ली। ह्या प्रकरणात पेडणे पुलिशेन आतां 5 जाणांक अटक केल्या। हातूंत 2 आयआरबी पुलिसांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। दुबावित ऋषिकेश महाले आणि गंगाराम महाले अशे ह्या आयआरबी पुलिसांची नांवां जावन आसा। हेर 3 दुबावित नेहाल महाले, आशिष महाले, आकाश महाले हांकांय अटक केल्ल्याचे कळटा। मजगतीं राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या। पुलिसच फारपेट प्रकरणात सामील आसात। गोंयकार भयान जगतात आनी पुलिसूच गुंड जाल्ले आसात अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो। हे पोरसकाडे फायरिंग केसीन गनमॅन म्हणटे पुलिसूच आशिल्ले। ह्या आतां पुलिसूच सांगतात आनी पुलिसान तांकां भितर उडयल्या। हें आयकून गोंयांत लोकांक दिसता की गोंयांत म्हणटा सरकार म्हणटा ही वस्त आसा काय कितें। लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ले आहा। दिसा दवळ्या चोरयो जातात, लोकांक धडायतात, मारतात, गोंयकारांक मारतात आनी गोंयकार आज भयान जगतात। आणि पुलीसमॅन म्हणजे युनिफॉर्म घालून आसूंक जाय हे आज गुंड जाल्ले आहात। ही आज गोंयांत परिस्थिती आहा। सो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम देर इज अ रॉट अँड देर इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन गोवा। सो गोवा एटलीस्ट डिजर्व्स समथिंग कॉल्ड द गव्हर्नमेंट अँड गोवा डिजर्व्स बेटर। राज्यात कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावानूय सरकाराचेर टिका केली। गोंयची पुलीस स्टेशनां गुंडा गँग केल्यात। गुन्यांवकारी घडणुकांनी पुलिसांचो आस्पाव आसा असो आरोप युरी आलेमावान ट्विटरा वरवीं केला। वो इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे थे, उस रिवर पे सैंड माइनिंग का कोई लाइसेंस नहीं है, तो हमने एक सैंड माइनिंग का भी एक ऑफेंस रजिस्टर किया, लाइक इलीगल सैंड माइनिंग का, जो कि था FIR नंबर 67 अंडर सेक्शन 3032
and Goa Daman-Diu Mines and Minerals Act, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के जो सेक्शन है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 62, इनके अंदर हमने FIR रजिस्टर की अगेंस्ट द लेबर एंड द ओनर ऑफ द कैनो जो कि इलीगली सैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो आसपास जो भी गांव है उगवे विलेज था, तो वहाँ के लोगों को हमने पूछताछ की और बहुत ही इसमें टेक्निकल तरीके से भी काफ़ी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई। बहुत सारी टीम हमारी सब डिवीज़न पेरनेम की सब डिवीज़न क्राइम ब्रांच की टीम इसमें काम कर रही थी। तो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस सारी चीज़ों को मिला के हमको एक ब्रेक थ्रू कल मिला, जिसमें हमको 5 लोगों के नाम सामने आए कि इन 5 लोगों ने ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है। उन 5 लोगों को हमने कल और आज के दिन कल की रात और आज सुबह मिला के अरेस्ट किया है। एक है नेहल महाले सन ऑफ नितिन महाले, एज 20, रेजिडेंट ऑफ तेमवाड़ा उगवे पेरनेम। सेकेंड है आशीष महाले सन ऑफ शिवाजी महाले, एज 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ तेमवाड़ा उगवे पेरनेम। थर्ड है आकाश महाले सन ऑफ अरुण महाले, एज 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ उगवे। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो IRBN के पुलिस कांस्टेबल हैं। ऋषिकेश महाले सन ऑफ दशरथ महाले, एज 32 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ तेमवाड़ा पेरनेम। फिफ्थ है गंगाराम महाले सन ऑफ गोपीचंद महाले, एज 34 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ भाटीवाड़ा उगवे। इन 5 को फॉर्मली अरेस्ट किया गया है और इसमें मोटिव जो समझ में आया है अभी तक जारी है इन्वेस्टिगेशन कि इनका जो डिस्प्यूट था लोगों के बीच में कि उस रिवर पे उस एरिया में पर्टिकुलर उगवे के स्ट्रेच पे सैंड माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये लोग उसको अपोज कर रहे थे और उन्होंने उसी डिस्प्यूट के चलते ये उन्होंने एक कदम उठाया और फायरिंग किया, जो कि एक बहुत ही घिनौना एक्ट था और उसके अकॉर्डिंगली कानून का हमने कार्रवाई की है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। पेरणा खून प्रकरणात कोलवाळ पोलिसांनी दुबावीत गुरुदत्त लवंदे या तरणाट्याक अटक केलो। या संदर्भात पोलिसांनी शेनवारा रातीकडेन आनीक 2 दुबावितांक अटक केल्याची माहिती मेळ्ळ्या। या प्रकरणासंदर्भात हेरांचो सोद अजून चालूच आसा, पळयात। मर्डर केसी फाटल्यान लेटस्ट अपडेट म्हटल्यार सकाळच्या तारखेला सांगलेलें की पिर्णा मर्डर जाल्यार त्या संदर्भात कोलवाळे पोलिसांनी सकाळी जमीन अक्यूज आसा हाका अरेस्ट केल्लें आसा आनी त्याच नंतर सांजेच्या वेळार आनी 2 जाणांका ह्याच मर्डर केसी फाटल्यान इन्वॉल्व आशिल्ले 2 जाणांका डिटेन करून आतां सध्या अरेस्ट करून तांकां मेडिकलान घातलेलें आसा आनी हे 2 अक्यूज आसा तांचीं नांवां आसात डायसन कुर्तिनो हो 31 वर्सांचो रावपी उंटावाडो कलांगूट हांगासरलो, तर दुसरो आसा सूरज ठाकूर हो 21 वर्सांचो रावपी ओंटा कांदोलीम हांगासरलो। सद्या मेरेन कोलवाळे पुलिसांनी पिर्णा मर्डर केस जाल्ली आसा त्या संदर्भात 3 जाणांका सद्या मेरेन अरेस्ट केल्ले आसा आनी कोलवाळे पुलीस आनी काही जाणांचो शोधाशोध सध्या करीत आसात आनी ह्या मर्डर केसी फाटल्यान इन्वेस्टिगेशन जी आसा ती सध्या चालूच आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया पुलिसां कडल्यान की आनी फुडें हेची अपडेट कितें आसतली पळय। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोकर। कुडतरी आदी सावन 2 मोबायल टावर उबे आसा, जाचो लोकांक आतां भोव त्रास जावपाक लागला खंय। या वाठारांत आनीक 3रो टावर आयल्यार गांव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत टावराचें चालू आशिल्लें काम बंद उडयत खर विरोध केलो। कुडतरी सध्या आदलो खासदार फ्रांसिस्को सार्दीन हांच्या मालमत्तेत वाठारांतले 3ऱ्या मोबायल टावराचें काम चालू आसा, पूण ह्या कामाक कुडतरच्या थळाव्या सयत आमदारान लेगीत खर विरोध केला। आदींच ह्या टावराक लागून लोकांचे हाल जाल्यात, तशेंच भलायकी लेगीत इबाडल्या खंय। आमकां आनीक हो 3रो टावर नाकाच अशें म्हणत थळाव्यांनी टावराचें काम बंद उडयले, तशेंच संबंधितांक धारेर धरले। पळयात। इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आहा चालू आहा तुगेले आमचे काम ते काहीच चालू नाही ना होता तुका मनीस काम करताले 2 जाण काम करताले तेका आमी स्टॉप केले परमिशन आहा तुमगेले पंचायताचे
तरी खंय ते कुर्तोरी हिंगा आमगे पोस्ट ऑफिसान आनी तेजे वयर रे तुमगे कंस्ट्रक्शन चलता आनी कुडतोरी हुंय तें तू खबर ना आयक गव्हर्नमेंटाची ऑर्डर आसा आमी गव्हर्नमेंटाच्या ऑर्डराचे तूं येता हिंग येता ऑर्डर घेवन येता हे 2 टावर चलताय पूण पंचायता इन्कम 1 रुपया ना आमगे विलेज बॉडी आहा इलेक्टेड बॉडी कोणाकूच जाय इलेक्टेड बॉडी कोणा कितें जातले ते कितें आहाय बेश्टाय तेंचे MP MLA सिलेक्ट जाल्ले भशेन ते इलेक्ट केल्ले आहाय आमकां नाका ती टावर कोणाक नाका आनी हे फुडें काडी जाल्यार आमी फुडलें एक्शन घेवचें पडटलें नाक म्हणल्यार नाका सगल्यांक कोणा नाका आनी आयज आमकां खबर कळटकच आमी सगळें एकठांय जालें आमगे कोण ना एकले इन्फॉर्म केलें ना वाड्यांतू लोकांक सो तेच्यान कितें करून करपा जाता इन्फॉर्म कोण नासतना आमी सगळीं भोगलेची हाय पयसुली कोण नाय सो आमकां नाक म्हणल्यार नाका मेडिकल कॉलेज 3 हायटा सारके दादा तितू तरी लायट एफेक्ट जाता ती केदो लुशीदार कित्याक जायना सो देखून बेस्ट आगेले आयकून बोली उलोवप एक कोण टेक्नोक्रेट विल टेल मी ना सर ह्या आयल्यार पयशे जावपाक शकता कित्याक येवद आहा आनी मुंडल्या लादान जस्ट 20 मिटर थिंगा आनी आहा ती नागो जाल्यार चिंतून जाताली ऑलरेडी इट इज देर पण त्या होय टेक्निकली सारकें जाल्यार आपण चयता अरे हेतू लोक कितें ऑब्जेक्ट करताय टावर वावर वायट जाता आतां आमगे थिंग वीज पडटाय सदां आमकां इफेक्ट जाता आमी हें करताय न्हू ऑब्जेक्ट करताय सगळो लोक तेका लागून एकठांय जाला आमी देखून येतोय हुंय आसलोले धांवन येयले हे जाता म्हूण आलो तो तेका आडयता तो आपणाक होकोत बरें सांगता वायट कांय जायना टावराचेर टावराचे वायटूय जाता ती जायते ते आमकां इफेक्ट जाता कित्याक आमी बगली आहाय थिंग ऑलरेडी 2 टावर आहाय in the vicinity of 600 meters there are 3 towers आणि एक टावर नाका मल्टिपल कनेक्शन एक टावराची दिवपा जाता आनी तेणें ऑलरेडी दिलें सो तो इंडेस म्हणटा तो चड मस्तीपण करता आय विल नॉट टॉलरेट इट गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. राज्यातल्या चडशा रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. हंजुणात जरवाड्यावयलो रस्तो हातूंतलोच एक. ह्या रस्त्यार गाडयांची तशी लोकांची हाडां खिळखिळपाक लागल्यात. आता पर्यटन हंगाम सुरू जावपाचो आसा. पर्यटक याच वाटेवयल्यान प्रवेश करतात. तांच्यांनी दर्यादेग पळोवपाचें काय ह्या फोंडकुलांनी भरिल्ल्या रस्त्यांचें दर्शन घेवपाचें? वाठारांतले पंच वांगडी करता कितें? कर फारीक करून आमच्या वाट्याक हे रस्ते कित्याक तिडकल्ले थळावे जाप मागपाक लागल्यात. अंजुणा जरवाड्यार बरो चकचकीत डांबरी रस्तो नाच. दिश्टी पडटा तो फातरांनी भरिल्लो फोंडकुलां पडिल्लो रस्तो. तेवूय चंद्रार गेल्ल्याचो अणभव दिवपी. गाडयांचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां निकळपी. थोडेच म्हयने जाल्ले ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण जावन, पूण पावसात पुराय रस्तो व्हांवून गेल्ल्यान आतां फकत व्हडले फातरच दिश्टी पडटा. ह्या रस्त्यार कितलेशेच अपघात घडल्यात. लोकांनी हात दोके लेगीत मोडून घेतला. आता ह्या रस्त्यार व्हडली घडणूक जावपाची वाट हे सरकार पळयता वय. सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याचो प्रस्न तडीक लावन लोकांक थाकाय दिवपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायला. सेंट अँथनी हॉस्पिटला फुडल्यान हांव जोरवाड्यार आनी हे तुमी पळयता सगळे फातर वयर सरलेले हांव. म्हाका जाल्यार दिसता 4 म्हयने आदीं जेन्ना बाबा रस्तो केल्लो सगळ्यांक वांटे दिवन 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 लास्ट कितें वांटो उरला पळय तो कचऱ्याचो वांटो म्हणटा तो आनी कितें आहा पळय ते रेमनंट आमी इंग्लिशीन कशें म्हणटा रेमनंट. त्या रेमनंट पयशांचें एक काम जालां. टॅक्स पेयरांचे सगळे पयशे वांटे दिवन 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 सगळ्यांक पावयले आनी ताचे उपरांत हे रस्ते आमी टॅक्सूय फारीक करपाचे आनी व्हडले रस्ते घेवपाचे आनी सगळ्यांनी कमिशन घेवपाचें. आतां आमकां सांगलेलें की 15 दिसांनी रस्ते जातात म्हणून अजून पासून रस्तो जावंक ना. ही ट्युरिस्ट एरिया. सो 25 वर्सांनी वा 30 वर्सांनी हांव म्हणटा सादे जर तर पंचांनी हें काम करूंक जायना जाल्यार फायदो कित्याक पंचांक आसून पंचायतींनी. आनी आमी कोणाक डेमोक्रेसी म्हणटा तो फायदो कितें आनी आमी कितें दिवंक सोदता. ही बीच एरिया ही ट्युरिस्ट एरिया आनी आमी ट्युरिजम म्हणटा. आयजूच मिनिस्टर सांगता की इतले ट्युरिजम वाडले म्हणून कशें वाडयता ट्युरिजम. वो रस्तो 4 महिन्या पयलीं जाल्लो. फक्त 4 महिने हालत पळयात. ह्या रस्त्याची हालत पळयात. 4 महिन्या पयलीं हो रस्तो गेल्लो. अशेंच कितल्याच वाठारांत आमच्या अशेच रस्ते केल्ले आसा.
6 महिने त्यांची लाईफलाईन रस्ते वयता, गड्डे पडटा. अरे आमचे टॅक्स पेरांचे पैसे वयता तरी वयता खंय? हो सरकार कोणाचो? फक्त PR केले म्हणून जायना सर. तुम्ही बरे रस्ते दिया लोकांना, जे सांगलेले 15 दिसांनी रस्ते आपण करतो ते करून दियात न्हू. आणि करता जाल्यार 4 महिन्यान वयता असले करू नका. व्हडले लॉंग टाइम उरतात असले रस्ते कर. हे कितें धाव्याक थुकी लायता पळय तशे. हो रस्तो केलो 4 महिन्या पयलीं. नाजाल्यार रस्त्याची हालत पळय. हो आमचे टुरिस्ट वयता पळय, मुद्दाम पळयात मिडियाक दाखयात किलो त्रास जाता तो लोकांक. ट्रॅफिक जाम सुद्दां जातात. आमी हेका लागून सगळे प्रॉब्लेम हे सॉल्व करता आमी. आता आज सुद्दां म्हणलेलो आसा हे पडोन 2 व्हिलरीचेर अशें व्हडके पडोन पावसान आतां कांय कळना. पावसान ते कांयच कळना कशें कितें जाता ते. कशें वणट्यान पडल्यार कितें जालें तें कांय कळना. वणको आसा काय कितें हें आसा हे आमच्या पंचायत आमचे कांयच हे करिना आमकां. कांय आमकां बेनिफीट ना हे पंचायतीचो. ते सगळे सांगता करतले रस्तो करता 2 महिन्यांनी परते वणके पडटा. आनी कोण येता PWD येता ते रस्ते खणटा, तेंचो टेलिफोन येता ते फोडटा, इलेक्ट्रीक येता ते फोडटा आनी रिपेर करिना तशेंच सांडून वयता. हे आमकां भोगचें पडटा मागीर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारतीय बायलांनी दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हारयत पयलेच फावट ICC वर्ल्ड कप जिखलो. मुख्य पंगडात निवड जावंक नाशिल्ली पूण बदली खेळगडी म्हणून संद मेळिल्ल्या शेफाली वर्मान 87 धांवड्यो करून 2 विकेटी घेत भारताच्या जैतांत महत्वाची भूमिका पार पाडली. भारताच्या बायल पंगडान दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हारोवन पयलेच फावट वन डे वर्ल्ड कप जिखलो. शेफाली वर्माच्या 87, स्मृती मंधनाच्या 45, दीप्ती शर्माच्या 58 आणि रिचा घोष हिच्या 34 धांवड्यांच्या बळग्यार भारतीय बायलांनी दक्षिण आफ्रिके सामकार 299 धांवड्यांचे आव्हान दवरिल्ले. प्रत्युत्तरात आफ्रिकेची कॅप्टन लॉरा वॉलवर्ट हिने 101 धांवडे करून एकलेन झूज दिले. पूण भारताच्या जैतांत आडखळ थारपी लॉराक दीप्तीन कॅच आउट केले आणि भारतीय बायलांनी सुटकेचो श्वास सोडलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुमका देवपूजे खातीर चांदीची आयदनां घेवपाची आसात? मडगावच्या श्रीनाथ ज्वेलर्सा कडेन सगळ्या तरेची चांदीची आयदनां तशेंच चांदीचे अलंकार विकते घेवपाक मेळटले. बायलां खातीर खासा पायजणां, ब्रेसलेटां तशेंच सुंदर नेकलस उपलब्ध आसात. तशेंच देवपूजे खातीर खासा चांदीच्यो आनी भांगराचे कोटिंग आशिल्ल्यो मुर्त्यो आनी देवपूजेची आयदनां मेळटली. ल्हान भुरगीं आनी दादल्यांक खातीर लेगीत हांगा अलंकार उपलब्ध आसात. तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? चलात तर श्रीनाथ ज्वेलर्स, ऑपोजिट तातो काफे, अपना बाजार, आदल्या कलेक्टर ऑफिसा फाटल्यान. दुकान क्रमांक D10, मडगांव, गोंय. विसवा उपरांत येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. कुंकळे रोटरी नगर वाठारांतल्या नगरपालिकेच्या कम्युनिटी हॉलाची सामकीच वायट स्थिती जाल्या. संबंधित प्रशासनान ह्या हॉलाच्या देखरेखीचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगतात. पळयात पुराय बातमी. रोटरी नगर वाठारांत आशिल्ल्या नगरपालिकेच्या कम्युनिटी हॉलाची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. MP LED येवजणे खाला हे हॉल बांदिल्ले खंय.
ह्या हॉलाच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष जाल्ल्यान ह्या हॉलाची सामकी वायट स्थिती जाल्ली आसा हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच सरकार जर भौशीक सुविधांची नियमीत देखरेख करूं शकना जाल्यार ह्या हॉलाची योग्य देखरेख आनी येणावळ मेळोवपा खातीर लागींच्या देवळाच्या ट्रस्टाक ह्या हॉलाची जबाबदारी दिवची अशी मागणी थळावे करतात. ज्या आमी जाग्याचेर आहा एक कुंकळेचो बरो हिल व्यू म्हणटा हिंगा बरें ट्युरिस्ट प्लेस असो जाता रोटरी नगर हिंगा हिंगच्यान फूल कुंकळे दिश्टी पडटा आमगेली आनी त्या जाग्याचेर एक ब्युटिफूल एक हॉल बांदलो 2005 तेजो इनॉग्रेशन जाल्लो. बाब आमचो अर्बन मिनिस्टर जो जोकी आलेमांव हो जावन आसा कुंकळेचो एक कोडेगांत सामको एक लिडर म्हणून वयतालो. तेणी इतली सारी कुंकळे ब्युटिफूल हॉल बांदली तर तेतूंतलो हो एक हॉल म्हूण आशिल्लो. पण आज आमगे कुंकळे हिंगा आसून पुसून आमगे कुंकळे एक पुसून हॉल ना. लोकांक लागून एक बरो सारको हॉल खंयच ना. हो एक सामको पाडान पाड हॉल म्हणल्यार हो एक आहा. डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांय 13.5 वर्स म्हणटा ते कांय जालें ना. हांव मागता आमचे कुंकळेचो आमदार तेणी हे कुंकळेचे बद्दल लक्ष दिवचें आनी 1.5 वर्स उरला इलेक्शना लागून. जितलेंय काम केलें ना म्हणून तेमी 5-5 वर्स करून डिफीट जाले. असली हिंगा आमगे पयशा इदवास 20 वर्स जाली. आतां येत्या म्हयन्या हे हॉलाचो येत्या म्हयन्यान आतां 9 तारखे येत्या 20 वर्स जाताय. ह्या बिल्डिंगेची फकत 20 वर्सांच कॅपेसिटी. आतां ह्या बिल्डिंगे आतां आमी जे हें आहा पळय हेजे हालत कितें जाला. खंयचोय एक घर बांदतो जाल्यार आमी एक फावंडेशन मारता बरो जावचें म्हणून. पण आमगे कुंकळे हे बांदले ते पळय 10 वर्सां 2005 बांदलो तो. आतां ह्या 20 वर्सां भितर ह्या आख्या हॉलाचे सायडीन कृष्णा मंदीर आहा. मेंटेनन्स जायना जाल्यार मंदिरां तुमून डोनेट कराय ते पसून मेंटेन करता जाल्यार तेगे मंदिराचे कितले कार्यक्रम जाता. एवरी इयर कार्यक्रम जाता कृष्णा मंदिराक. सो तेमी हिंगा कितें ना कितें आपल्या फंक्शन करतले कृष्णा मंदिरान तांकां दिलें जाल्यार तेमी रेव्हेन्यू कितें तरी येतलो. सो हांव मागता बेगीनचे बेगीन हें सारकी करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. योग्य परवानगी नसताना करंजाळी दर्यादेगेर खासगी इव्हेंटाक परवानगी दिल्या म्हणून मंत्री रोहन खंवटेन एका IPS अधिकाऱ्याचेर आरोप केलो. देखून ह्या IPS अधिकाऱ्याचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करची अशी मागणी हळडोणचो आमदार कालूस फेरेरान केल्या. मंत्री रोहन खंवटेन हो आरोप केल्ल्यान तांणी स्वता ताचेर कारवाय करची. ते अधिकाऱ्याक निलंबित करून ताची गोंया भायर बदली करची अशें आमदार कालूसाचें म्हणणें. Tourism Minister Rohan Kaunte made a startling disclosure of the Miramar event of that ocean man being a classic example of high-handedness of an IPS officer. He also says that these officers come from Delhi and don't know anything about Goa and they think that what they think works. A cabinet minister has openly accused an IPS officer of permitting this event without having proper permissions. Has this IPS officer got some commission or cut for this event? If this IPS officer is clearly guilty, as said by Minister Rohan Kaunte, then should he, this IPS officer, also not be booked along with the organizer of the event for abetment or criminal conspiracy? If Rohan Kaunte has stated that there might be or probably is an IPS officer, then it would have been mere suspicion. He does not assume that an IPS officer may be involved. He directly hits out at an unnamed IPS officer without naming the officer who is involved. What is preventing the Panjim police station in not recording the statement of Rohan Kaunte and adding this IPS officer as a co-accused and arresting him just as the organizer of the event Ocean Man, Mr. Kapil Arora, was arrested? I remind the Goa police and I request you all to go through this judgment of the Supreme Court in Prakash Singh Badal, which clearly states that for such offences, no sanction is needed and it is the office which gives them cloak to carry out illegal acts. Rohan Kaunte himself is making the accusation or leveling the charge. He is specific about an IPS officer. Now, what action will he take? The other is to the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. When your cabinet minister is making a serious charge against an IPS officer, as Chief Minister and Home Minister, will you take action against this IPS officer? Apart from having him booked for the offense,
The Chief Minister must relieve him of all duty and post him out of Goa. We don't want such rotten people in Goa. सध्या गोंयांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. मोरजेचो दर्यादेग वाठार पर्यटना खातीर बरोच फामाद आसा. ताका लागून चडशे पर्यटक ह्या दर्यादेगेक भेट दितात. मात पर्यटकांक लागपी चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट्स आनी पार्किंग ह्या सारकिल्यो मुळाव्यो सुविधा सरकारान अजून मेरेन दिवंक नाशिल्ल्यान मोरजे दर्यादेगेर पर्यटकांचे बरेच हाल जातात. पर्यटन हंगाम सुरू जावच्या आदी लोकांक ह्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आशिल्लें. आतां पर्यटन हंगाम सोंपल्या उपरांत ह्यो सुविधा दितले काय म्हणून लोकांक प्रस्न पडला. आज आसा विठ्ठलदास वाडा मोरजे दर्यादेगेचेर आणि दर्यादेगेर हांगर जर आमी एक नजर मारली जर व्हड्या प्रमाणात आता पर्यटक येतात पण पर्यटकांक जे मूलभूत गरजा असतात ते गरजो पुरवपा खातीर सरकार अपयशी ठरला हे दिसून येता. हांगासर कसल्याच प्रकारची टॉयलेटीची आणि चेंजिंग रूमची सोय ना, शिवाय पार्किंग व्यवस्था ना. पार्किंग व्यवस्था जर पळयली जाल्यार नो पार्किंग झोन आहा, थंय व्हडा प्रमाणात गाडयो लायिल्ल्यो आसा. टू व्हिलर आता आमी पळयले जाल्यार वाटेरूय खंयच्या खंय लायिल्ले आसा. शिवाय हांगासर जे किनारी भागाचे सेका आहात थंयच्या कुशीक टू व्हिलरी पार्क केल्ले आसा. सरकार दर वर्सा सांगता की पर्यटन हंगाम येवच्या पयलीं आमी हे सगळे सोयी सुविधा पुरवतले, पूण सरकार पर्यटन हंगाम सुरू जालो तरी हे सुविधा कित्याक पुरयना असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. ते वाड्यार हांगासर सरकारान पर्यटन खात्या अंतर्गत एक बहुउद्देशीय पार्किंग प्रकल्प उबारचेची घोषणा केल्ली आणि ताचे कामूय सुरू जाल्ले, पूण जे आवश्यक असलेले ते परवाने घेऊन असल्या कारणान थळाव्या नागरिकांनी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयान वचून तांकां आव्हान दिलां आणि जसे ती परिस्थिती दवरलेली आसा. सरकारान खंयचोय जर प्रकल्प पर्यटकांच्या नजरेन आणि स्थळाव्या लोकांच्या उपयोगात हाडपाचो आसा तर अगोदर स्थानिक पंचायत आसूं, स्थानिक झेडपी मेंबर आसूं, थळावे नागरीक आसूं, हांकां विश्वासान घेवन खंयचोय प्रकल्प हाडपाची गरज आसा. हांगासर जर आमी पळयता जाल्यार व्हडा प्रमाणात म्युझिक वाजयतात. हो सायलंट झोन आसा. ह्या सायलंट झोनाक कोणी परमिशनां दिली हाचेर सरकारान लक्ष दिवचो आणि जे कोण इलिगली बिझनेस करतात तांचेर कठोर कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. मोल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर दोनूय वटेन अवजड गाडयो पार्क केल्यान येरादारीची कोयणी निर्माण जाता. यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच गाडयो रस्त्याच्या कुशीक पार्क केल्ल्यान ह्या वाठारांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसात. आमी मोले आसा ज्या जाग्यार मोले पंचायती मुखार तो राष्ट्रीय महामार्ग आसा आनी ताका मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक दोन्ही सायडच्यान गाडी पार्क करता. अवजड वाहनां जी कर्नाटकाच्यान येयल्ली वाहनां जी गोंयच्यान वयता ती वाहनां दोन्ही सायडच्यान पार्क करता आनी हांगा प्रॉब्लेम जाता. तर रातचो तरी सतत असोच प्रॉब्लेम चालूच आसता. हांगा रातचे दोन्ही सायडच्यान वाहनां मोठ्या प्रमाणात पार्क. तेन्ना हांव मागता कुळे पोलिसा कडेन की जी हांगा वाहनां पार्क करून दवरता तांकां चलन तरी दिवचो, नाजाल्यार ती गाडयो रस्त्यार दवरपा दिवची न्हू. तो जर एक सायडीच्यान खंयच्यान तरी दवरल्यार ओके आहा, पूण दोन्ही सायडच्यान जेन्ना दवरिता तेन्ना खरेंच लोकांक त्रास जाता. रातची जी बसी येता कदंबा बीन तांकां हांगा नाका करून तांकां तितूंतल्यान कश्टीत काडची पडटा. किंवां मुखाल्यान जी गाडी येयली जाल्यार ती एकदम तेंकोन येता तेन्ना सायडीच्यान घेवन तांकां ती काडची पडटा. तेन्ना संबंदीत जे पोलीस अधिकारी आसा तेणी हेजेर लक्ष दवरपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्या एकनाथ केडेकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात.